मोगा कॉन्स्टिट्युन्सीन खूबशे प्रपोजल आमी घातलेले आनी तेजे लागून जी कामां फास्ट ट्रॅकार घालूंक जाय आसली तेजे लागून हांवें सीएमान रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या प्रमाणे सीएमान एक मिटींग घडोवन हाडली वेरियस डिपार्टमेंटाचे तेजे भितर PWD आसलेले WRD आसलेले तेजे भितर रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे आसलेले हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आसलेले आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे आसलेले टुरिजम डिपार्टमेंट मागीर ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट जी आमी फायली घातलेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचे सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर जे तेंचे डायरेक्टर MD आसलेले मेंबर सेक्रेटरी असे सगळे डिपार्टमेंटचे वेरियस सगळे लोक थंय येयलेले आनी तेंच्या समोर ही मिटींग जाली आनी जे आमचे पेंडींग इश्यूज आसलेले जसो कितें आमचो प्रोजेक्ट आसा एक 20 बेडेड हॉस्पिटलाचो तो पेंडींग आसलो तेजेर तांकां इमिजिएटली विदीन 3 मंथ्स तो टेंडर जावचो म्हणून सीएमान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा त्याच प्रमाणे थंयसर आमची 100 क्युबिक मेट्रीक टनाची 2 टँकी येवपाची आसा लोकांच्या उदकाचो इश्यूआक लागून तेवूय सीएमान तांकां ऑन प्रायोरिटी घेवपाक लायला अशे वेरियस इश्यू टुरिजमाच्या अंडर आमकां थंयसर एक लक्ष्मीनारायण देवळाक लायटींग करपाक लागून तशेंच आमचे बायणा बिचाचे चेंजींग रूम बाथरूम तशेंच आमचे टॉयलेट्स तशेंच एक विविंग गॅलरी करपाक लागून बायणा ब्युटिफिकेशनाक लागून हे सगळे प्रपोजल जे आसलेले आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे जे रिहेबिलिटेशन बोर्डाक जेन्ना जे लोकांची घरां गेल्लेल्या कारणान तांकां घरां दिल्लेली गव्हर्मेंटान ती तेंच्या नांवार करून दिवपाची असो केन्नाच डिसिजन जावना गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तेंच्या लोकांच्या नांवार घेवन सो हे असले डिसिजन आसा ती एक डिफरंट डिसिजनां काल जाल्लेली आसा आनी आमची जी मुर्मुगांवची कामां आसा ती ऑन प्रायोरिटी PWDची जितली कामां आसा मागीर सिरवेज डिपार्टमेंटाची कामां आनी तशेंच WRDचे कामां जी आसा पेंडींग आसा जशे रिटर्निंग वॉल्स ही सगळी ऑन प्रायोरिटी घेवपाक लायलेली आसा खूब काल समाधान मेळ्ळें म्हाका कित्याक जे हिसपान सीएमान ऑन प्रायोरिटी हे इमिजिएट तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी तेज्या लागून सगळ्यांचो हातभार लागून म्हाका दिसता आयज कामां आमची मुर्मुगांवची जी डेव्हलपमेंट कामां आसा ती ऑन फास्ट ट्रॅक जावपाची आसा त्याच प्रमाणे खुबशीं कामां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लेली आसा तेंचे इनॉग्रेशनूय जाल्लेलें आसा हालींच आतां 21 आमकां एक न्यू फ्लायओवर मेळटा जी बथ नंबर 9 डायरेक्ट जे ट्रान्सपोर्ट जातले ते डायरेक्ट आउट एंड आउट वर्नापुरीसून भायर वयतले म्हणजे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो त्रास जातालो जो डस्ट पोल्युशन जातालो स्पेशली आमचे देस्ते रोड जेटी बोगदा सडा एरियेत ते सगळे खंय तरी ते कंट्रोलान उरतले कित्याक हे सगळे बायपास जावन भायल्या भायर वयतले विदावट इफेक्टींग आमचे जे आमचे एरियेनसून वयताले कॉन्स्टिट्युन्सीनसून वयताले ते भायल्या भायर ते पास जातालो होवूय एक आतां 21 तो इनॉग्रेट जातालो आनी पब्लिकाक तो ओपन जातलो असे खूबशे इश्यूज काल आसलेले ते सीएमान ऑन प्रायोरिटी घेतलेले आसा तेज्या लागून हांव खरेंच मनानसून सीएमाक सल्यूट करता कित्याक म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ अ कायंड अशी मिटींग सीएमान घडोवन हाडली जे डेव्हलपमेंटाक वखदाक लागून मुर्मुगांवसून आनी म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सो जातलो अशी मिटींगे जर एक रिव्यू मिटींग जर एक 6 म्हयन्यान जाली एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट वर्क आसा ते स्पीड अप जातले कितले वर्थ ऑफ क्रोर्स संकल्पाक अप्रॉक्सिमेटली आसतले पळय सगळे डिपार्टमेंटाचे डिफरंट वर्क्स आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाचे तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार इट इज समथींग अरावंड मोर दॅन 35 crores सो तूं हांगा आमचे WRDचे घेवपाक गेले जाल्यार इट इज मोर दॅन अरावंड 100 crores कामां आमची पेंडींग आसा तशेंच मागीर आमचे सिरवेज लायनीनसून पेंडींग आसा मोर दॅन अशें टोटल सगळी घेवपाक गेल्यार इट वील बी समथींग अरावंड 300 to 500 crores कामां जी आमी प्रपोज केल्लेली आसा फ्रॉम मुर्मुगांव ती पायपलायनीन येतली आनी विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर ही कंप्लीट जातली अँड वी वील सी द रियलिटी इन मुर्मुगांव हे सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट जातले ते मेन्शन केले की ती घरां जी आहा गव्हर्मेंट लँडान ती रेग्युलरायज जातली ते केन्ना पर्यंत म्हटलं सर आमची जी रिहेबिलिटेशन बोर्डान जी लोकांक त्या टायमाचेर लँडस्लायड जाल्लेले म्हणून लोकांक घरां दिल्लेले रावपाक गव्हर्मेंटान स्वता बांदून ताका आमी GRB कॉलनी म्हणटा आनी तारीवाडा म्हणटा ही फक्त आमच्या सड्याचेर आसा आनी थंयसर कांय ना म्हणल्यार अरावंड 350 फॅमिली रावता सो तेंची कितें जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसल्या कारणान तांकां थंयसर पेंटिंगूय करपाक मेळना कितें रिपेरिंगूय करपाक मेळना कित्याक ते गव्हर्मेंटाचे लोक येवन तांकां ते करपाक दिले सो तेज्या लागून सिरवेज प्रॉब्लम आसा तेंचो सो हे सगळे जर करतले जाल्यार खंय तरी गव्हर्मेंटान ताका मेंटेन करचें पडटा तेज्या लागून हांवें आतां सिरवेज लायनीचो इश्यूज आसा तो सॉर्ट आउट करून गेलो सो गव्हर्मेंटाक आमी असो प्रपोज केल्लो ही घरां आतां तेच रावतले आतां ऑलरेडी 20 वर्सां जालीं ते लोक रावता थंयसर सो कित्याक ना एक सोसायटी तांकां करून आमी ही घरां आसा ती तेंच्या नांवार करपाची आनी ते मागीर एक सोसायटी करून मेंटेनन्स कितें करूंक जाता तेंच करतले सो तेजेर हो प्रपोजल एग्री जालो सीएम आनी आतां
ते पयर 98 बोर्ड मिटींग जाली रिहेबिलिटेशन बोर्डात तेन्ना सीएमान ते एग्री जावन ते अनावन्स केले की जी GRB कॉलनी रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा तेजे अंडर जी घरां दिला ती लोकांच्या नांवार करची आणि ते मागीर सोसायटी फॉर्म करून तेच फुडली जे मेंटेनन्स करून जाय कितें करूंक जाय ते लोक करतात. संकल्प बाब आनी एक विशय म्हणटा पळय जेन्ना तुमी 300 ते 400 कोटींची कामां म्हणटात डू यू फील दॅट जे संकल्पान आतां डेव्हलपमेंट घेतला ते आनी फाटल्या आमदारान इवन दो देर वॉज अ मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय फाटले कोणाक इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस गव्हर्मेंट म्हणटा ते फाटल्या आमदारान कितें करूंक जाय तें केलें. आतां हांव आमदार आसा थंयसरलो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडली कामां डेव्हलपमेंटाची गव्हर्मेंटा कडसून कशी करून घेवपाची कित्याक जे कामां जावना ती कामां म्हाका करून घेवंक जाय. स्पेशली थंयसर तुमकां सांगलें हॉस्पिटल इज अ बिगस्ट इशू जो थंयसर म्हाका दिसता लोकांक एक समाधान मेळटलें. उदकाचो इशू हो एक समाधान. थंयसर मेन आमकां जो डस्ट पोल्युशन जातालो तेजो एक खंय तरी समाधान. सो असे विशय आसात जे लोकांक थोडो तरी समाधान मेळटलो. हेज्या कारणान लागून बाबा आमकां एक खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक बेनिफीट मेळ्ळो. सो तेची तसली कामां जी पेंडींग आसा ती पळय बाकीचे रोड्स आसा ते टोटल म्हाजे कंप्लीट जाल्लेले आसा. एक रस्तो लोक म्हणटा खड्डे आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक खड्डो मेळपा ना ही तुमकां सगळ्यांक ओपन चॅलेंज करता. सो अशी कामां थंयसर आमची जाल्लेली आसा कितें हॉट मिक्सान हे सगळे विथ द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या ब्लेसिंगाच्या अंडर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी जाल्यार आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड कित्याक आमची जी कामां आसा ती सीएम आमची करून दिता. बाकीचे जे मिनिस्टर आसा तेवूय कॉपरेट करता सगळे जाण सगळ्यांचो सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा आनी तेच्या लागून खंय तरी एक न्यू आमदार आसून सुद्दां 1-2 वर्सां जावन सुद्दां म्हाका आय एम एबल टू डिलिव्हर वॉट एवर आय हॅड प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ मुरमाड. Sankalp, leaving Congress help you to do your work first? It's not leaving Congress altogether. Today, I am in BJP. I am in Bharatiya Janata Party, and working for last more than 2 years, and I have performed. And म्हाका दिसता की आयज जे I am with the government and with the blessing of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant आणि आमचो पार्टी प्रेसिडेंट श्री सदानंद शेट्टाणा ज्या हिसपान दोगांनी म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा आणि ज्या हिसपान तांचो सपोर्ट मेळटा म्हाका आय थिंक दीस बेनिफीट वॉट एवर डेव्हलपमेंट वर्क आय एम डुईंग इट इज फॉर द पीपल ऑफ मुरमागो. इट इज पीपल हू आर गेटिंग बेनिफीट आउट ऑफ दॅट. माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ग्रोईंग. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डेव्हलपमेंट जाता. हांगा कसलेच पर्सनल ना दवरता. माय इंटरेस्ट वॉज टू सर्व द पीपल ऑफ मुरमागोवा अँड वीच आय एम able right now. I am able and I will be more satisfied when this entire project is completed. That time I will be more satisfied. And presently looking at the situation, the way आम्ही जे काम करपाक लागलेले आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि जो लोकांचो म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट मेळपाक लागलो आसा मुरमागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन रियली आय थँक्स टू ऑलमायटी आमच्या देवाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कितें तेजे आशिर्वादान तेजे सपोर्टाचे आयज मुरमागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय कॅन गो हेड. So you're happy of taking your decision of leaving Congress? You can see it on my face that I am very, very, very much happy. Thank you.